काणी मेल्लो बरें जालें. काणयेकार डॉक्टर एडवर्ड नसरेत. सादरकर्ता अनिता फ्लेविया मिनेजस. बापून आनी मामान बाब न्हिदून आशिल्ली पेट उखलूंक लागीं येताना मांयचें रडणें चड जालें. मांय बाबाच्या हरद्यार माथ्यार दवरून म्हाका एकसुरेक सोडून गेलोय गे, हांव आनी कितें करूं, भुरग्यांक कशें पोसूं म्हूण आकलास सोडून रडटाना म्हाकाय हरद्यान हालयल्ले परी जालें. पूण म्हाका रडोंक आयलें ना. मांयक बाबाचे पेटेवयली उठोवन कुशीक हाडटाना येवली मावशेच्या दोळ्यांनी दुकां पासरतलीं. हांवें बाक पळयलें. बा चौकेच्या खांब्याक माथें ओणकून बसुल्ली. तिच्या दोळ्यांनी दुकां देंवतलीं. बाब मेल्ले खातीर हीं सगळ्यां रडतात कित्याक? ताणें केदाळास मोराचें आसलें. बाब मेल्लो बरें जालें. पेच्चा, या पुता, उठ, तुज्या बाबाक माथयेक पावन येवया, म्हणाली येवली मावशी म्हजो हात धरून. मांय सांगाता येता म्हळें हांवें हात फाटीं ओडून. मांय आमच्या सांगाता येना पुता, म्हळें बान आनी ती उठली. वच पुता, तुज्या बाबाक देवाच्या घरा धाडून ये आनी आमकां कोण आसा पुता, म्हणाली मांय म्हाका आरावन धरून हुस्कारीत. म्हाका तेदनाय रडोंक आयिल्लें ना. सक्कट घरांतलीं भायर वेता पर्यान हांव मांयचे वेंगेंत उरलीं. उपरांत बा सांगाता हांव चलोंक लागलीं. येवली मावशी आमचे सांगाता आसली. पाद्र्याबान येवच्या पयलें बान म्हाका भितर आपोवन व्हरून इस्कुला वेताना घालचें वस्तूर न्हेसयल्लें. हांवें चिंतलें, सिल्ली आकयच्या घोवाचो आंबू मामाचो फोटो काडिल्ले परी आमकांय बाबा सांगाता रावन फोटो काडटात म्हूण. बाबाक पेटेन न्हिदयल्लो फोटो काडलो ना. सांगाता रावन आमचोय फोटो काडलो ना. बाबाची पेट बैलांत गाद्या मेरेंतल्यान ओडून पाड उतरून रस्त्या देगेक हाडली. थंय पर्यान आंध्रू बाप्पू, लाद्रू माम, दुमगा माम आनी आनेकलो बाबाचे पेटे खांद्यार घेवन हाडून आयले. रस्त्या देगेर मोरण्याची गाडी हाडून दवरली. बाब न्हिदिल्ली पेट ते गाडयेन दवरून दुमगा माम आनी आंध्रू बाप्पू मुखल्यान ओडूंक लागले. लाद्रामांनी फाटल्यान लोटून दिली आनी गाडी मुखार गेली. हांव आनी बा गाडयेच्या फाटल्यान चलोंक लागल्यांव. बा हातान कोंत धरून तेर्स म्हणटाली. म्हाका तेर्स सांगूंक आयल्यारी हांवें तेर्स म्हणलो ना. बाबाक तेर्स कित्याक? कोण कितलेंय रडोवन दी, म्हाका मात्र बाब मेल्लो बरेंच जालें. सिल्ली आकयच्या घोवाक आंबू मामाक अशेंच गाडयेर व्हरताना बाबान गाडी ओडुल्ली. मोरणाक हांव आनी मांय गेल्ल्यांव. बाबान गाडी ओडची पळोवन बाबी तसोच मेल्लो जाल्यार पुरो म्हूण हांवें मागल्लें म्हाका उगडास जालो. पूण हांवें मागल्ले वरवीं बाब मेल्लो न्हय. बाब मेल्लो फुलां झाडांक मारचें तेल पियोन. हांवें कांय बाबान तेल पियेचें म्हूण मागोंक ना मूं. काल सकाळीं हांव उठ्ठानाच बा माथ्यार हात दवरून बसुल्ली. बाब मस्त पावटी ओंकुल्लो जाल्ल्यान ताका रातींच सरकारी आस्पत्रे व्हेलां म्हळें बान. सांगाता मांय गेल्ली. बाब हाचे आदीं सोरो पियेल्लो चड जावन घरभर ओंकोन घालतालो. पूण आस्पत्रे व्हेल्लें हेच पयले फावटी. आंब्याचे जिवे खोलयेन दांत घासतास बान करून दवरिल्ली कापी पियेली हांव. बा फुलां काडूंक वचोंक नातल्ली. फुलां काडूंक आयिल्ले शेजारचे येवली मावशेन आनी बान उलयतनाच बाब तेल पियेला म्हूण म्हाका कळीत जाल्लें. तेल पियेल्यार बरें जालें, मेल्यार पुरो आसलें, चिंतलें हांवें. फुलां झाडांक मारचें तेल पियेल्यार सक्कड मोरानान. मारांचें आख्खू तेल पियेल्लें. आस्पत्रेक व्हेल्या उपरांत बरें जाल्लें. पूण आमच्या पिरगजेन फुलां झाडांचें तेल पियोन जायतीं जाणां मेल्यान. बाबान मेल्यार पुरो म्हूण चिंतल्यारी बाब मरोन दी म्हूण हांवें मागलें ना. हांवें तशें चिंतल्या वरवींच बाब मेलो गाय. भुरग्यांनी चीत दिवन मागल्यार देव आयकता म्हूण बा केदाळाय म्हणटाली. 2 म्हयन्यां पयलें बाब पडटा गेल्ल्या वेळार बान सकाळीं सांजेर म्हाका आल्तारी मुखार दिंबी घालून मागयल्लें. बाबान सोरो सोडिशें कर म्हूण हांव चीत दिवन तेदाळां मागल्लें. देवान तेन्ना मात्र म्हजें मागणें आयकल्लें ना.
आतां बाबान मेल्यार पुरो म्हूण हांवें चिंतिल्लें देवान आयकलें गाय? ना, म्हाकाच समाधान केलें हांवें. पोर रातीं बाब सदांचे परीस पियोन आयिल्लो. ताणें येताना आमचो तेर्स जाल्लो. आमी तेर्स करच्या पयलें आयल्यार ते रातीं आमी तेर्स करिनातल्यांव. आनी तेर्स करतना मदेंच येत तरी तितलेंच आमी तेर्स रावयचें पडटालो. बाब एक पावटी चड पियेतालो आनी ते रातीं मस्तो गलाटो करतालो. उणें पियेल्ले रातीं बाबाचो गाळाटोय उणो. बाब येताना कळत तर हांव आनी मायन रिपोन रावचें आसलें. बा एकली मात्र मुखार वेताली. पोर रातीं बाबान चौकेक येता पर्यंत तो आयिल्लो आमकां कळोंकूच ना. आयिल्लोच मायेचे केंस धरून पाटीक 4 वाजयले ताणें. बेवर्शी रांडे, मिल्लांत कालें म्हणलें तूं? आतां बोगळ गो सुण्या, म्हूण मांयक आनीक तापड मारून कोट घालूंक पांय उखलतना मायन बाबाक लोटून सोडलो. बाब पडलो. बाब पडुल्लोच मायन म्हाका आरोवन धरून भायर धांवली. काळोखांत सांसपोन आमी बातेण्या मुठ्या फाटल्यान लिपल्यांव. बाब नाका जाल्ल्यो गाळी दीत बोबाट मारतालो. थोड्या वेळान रांदपा कुडांत आयदनां, वाटल्यो, लोटे उडोवनचो आवाज आयकलो. बाबान रांदपा कुडांत गेल्यार अशेंच देखून काळोख पडच्या पयलेंच आमी जेवचें आसलें. बाबाक जेवंक पुरतें दवरचें आसलें. ते उपरांत बा ताका वाडटली. बाब मांयक बेवर्शी रांडे म्हूण आनीकय उलयतालो. अशें उलोवचें सदांचें. म्हाका आयकून संवय जाल्ली. बाब भायर येताना ताच्या हातांत उज्याचें जळचें कोलीत आसलें. आज घराक उजो दितां गो हांव रांडे, तुज्या मिंडाक हाडून खंय न्हिदताय पळयतां. बाबान अशें म्हणटाना म्हाका भियान जीव ना. बाब केदाळय मांयक रांडे मिंडे म्हणून म्हणटालो जाल्ल्यान म्हाका तें बाय पटा येतालें. पूण घराक उजो दिता म्हणचें हेंच पयलें. बाब उजो दिवंक फाटीं सरचो न्हय. मरये पाव म्हणली मांय राहुले कडेन लोवताळ्यान. रांदिल्लें पुरा तुज्या मिंडाक वाडलाय गो कोलग्या, राव तुजी सरप जिरयतां म्हणून बाब उज्याचें जळचें कोलीत घेवन आंगणांत देंवताना बा भितर तावन धांवन आयली. पुता, नाका पुता, हांव जीव आसतना म्हाका लाशी नाका पुता, म्हणून बान परत दिलें आमकां दिसतालें. बान रडचें पळयतना म्हाका बेजार जालें. बाबाच्या हातांतलें कोलीत बान ओळून घेतलें. बाब आनीक गाळी दिवन भितर वचून कळंबेर ओमतच न्हिदलो. एक पावटी न्हिदत तर ताका वेगळी न्हीद लागतली. मागीर गलाटो करिनातलो. थोड्या वेळा उपरांत हांव आनी मांय ल्हव वचून रांदपा कुडांत न्हिदल्यांव. तर बाब तेल पियेल्लो केदाळा. येवली मावशेन फुलां काडून व्हरतच बाब केदाळा तेल पियेल्लो म्हूण बा कडेन विचारलें हांवें. म्हाका गोत्तू ना पुता म्हळें बान. काल सांजेर मेल्ल्या बाबाक घरा हाडच्या सुमार वेळा पयलें मांयक येवली मावशेगेले आंध्र बापून घरा आपोवन हाडली. मांयन बाक पटलून धरून रडतनाच बाब मेला म्हूण कळ्ळें म्हाका. बाब मेल्लो बरें जालें म्हूण म्हाका तेदाळाय भोगुल्लें. पूण मांय रडटा कित्याक? बाबान दिल्ले कश्ट पावनातल्याक? सत्य सांगतां, म्हाका कळिल्ले तावन बाबान घरा गलाटो करिनातलो दीस आसचो ना. मांयक धरून मारतना कितले पावटी बाक समेत मारलां ताणें. बाब सदां सोरो पियेतालो आनी पियेल्ल्या वेळार मांयक धरून मारतालो. सकाळीं हांव उठतना मांय आनी बाब फुलां काडटालीं. बाब तेदाळा न्हिदोन आसतालो. इस्कुलाक वचोंक नातल्यार हांव फुलां काडूंक वेतालीं. फुलां बांदून जातना बाब उठतालो, बा कडेन कितें उलयतालो. बान करून दिल्ली च्या पियेतालो आनी न्हेसोन वेतालो. मांय कडेन उलयच नातलो. बाब पेडणेंतले एक आंगडीन काम करतालो. सांजेरच पियोंक धरतालो खंय. रातीं पियोनूच घरा येतालो. घरा येताना काळोख जातलो आनी आयिल्लोच गलाटो करतालो. बान समाधान करून वाडल्यार एक पावटी जेवतालो. ना जाल्यार
वाडल्ले वाटले समेत आंगणा उडयतालो. बाबाचे हे बुदी वरवीं आमगेर आतां एल्युमिनियमाच्या आयदनांनी रांदचें आसलें आनी त्याच वाटल्यांनी जेवचें आसलें. मातयेचो एक बुडकुलो सयत आमगेर नातल्लो. माय सकाळींची फुलां व्हरून काट्याक दितली. थंय तावनूच वचोन मार्केटीकडेन तांदूळकरच्या मिल्लांत काम करतली. बाब मिल्ला कडेन वचून माये कडेन पयशांक झगडटालो म्हूण बान सांगचें आयकलें हावें. बाब म्हाकाय मारूंक येतालो. हांव ताची धूस न्हय म्हूण म्हाका पळयल्यार बोब मारतालो. हांवें इस्कुलाक वचूंक धरच्या पयलें एक फावटी म्हाकाय ताणें उखलून आंगणाक उडयल्लें. पुण्यान आंगणांतल्या बातेण्याच्या मुट्यार पडुल्ल्यान हांव वांचून वतलीं म्हूण माय सांगतली. ताणें उडयल्ल्या वेळार म्हज्या हाताची गांठ मोडुल्ली. आतांय एक फावटी दुखता. त्या उपरांत हांव ताचे कडेन उलोवंकूच उलयनातली. रातीन तो पियोन आयिल्ल्या वेळार चुकोन ताचे दिश्टी मुखार पडनातली. दुसरे बाब पुरो तांच्या भुरग्यांक कितलें बरें करून पळयतात. येवली मावशे गेलो आंध्रू बाप्पू रिटाक आनी बेनिटाक उस्क्यार बसोन काणयो सांगता. पोटलून धरून टीव्ही पळयता. आयताराचे मिसाक वेताना एकल्याक मुखल्यान एकल्याक फाटल्यान बसोन सायकलाचेर आपोवन व्हरता. म्हज्या बाबान मिसाक गेल्यार नेव्हे म्हाका सायकलाचेर बसोवचें. ताका देवाची भिरांत दिसनातली. जाल्यारय आंध्रू बाप्पून ताका पट्टा आपोवन व्हेल्लो. पट्टा गेल्ल्या मस्तू जाणांनी सोरो सोडलाकय. बाबाक जेजूचो मोगूच ना जाल्यार तो पट्टा गेल्यारय कित्याक बरो जालो ना. माय सांगतली ह्या सैतानान थंय गेल्यार थंयचे स्पिरीट सर्गाक धांवतले म्हूण. तशेंच जाल्लें दिसता. पट्टा तावन आयिल्ल्या बाबान चड सोरो पिवंक धरिल्लो. इगर्जेन मीस जाताच बाबाक सिमेस्त्रीक व्हेलो. बाबाक मातयेन घालच्याक एक गूंड पोंड कोंडुल्लो. बा आनी हांव पोंडासरशीं रावल्यांव. बाबाचे पेटेचे दामपणे दामच्या पयलें बान म्हाका बाबाक किस दिवंक सांगलें. म्हाका बाबाक किस दिवंक नाकाच आसलो. येवली मावशेनी सांगलें. निर्वोंग नासता हांवें बागोवन बाबाच्या कापलासरशीं म्हजें तोंड व्हेलें. बाबाक ओंठ लागयलें नान. बान मात्र पेटेक पोटलून धरून बाबाक 7-8 किस दिले आनी जोरान रडली. बान रडचें पळोवन म्हाकाय रडूंक येताशें जालें. बाबाची पेट पोंडाक देंवयल्या उपरांत बान एक मूठ माती घाली. हांवें 2 मुठी माती घाली. सिमेस्त्रीतावन येताना येमकोळें चेडूं दोळ्यांत एक दूख सयत आयलें ना. दुरसाल्ली येवली मावशी. हांवें रडाजें आसलें म्हूण तेदना म्हाका कळ्ळें. येवली मावशेन पयलें सांगलें तर हांव रडतें आसलें. आमी घरा पाटी आयिल्ल्या उपरांत माय रडोनासली. ही कित्याक आनिकी रडटा. बाब मेल्लो कितलें बरें जालें. सकाळीं सांजेर आनी बाबाचे भिरांतेन रावचें म्हूण ना. तो उडयता म्हणले भिरांतेन काळोख पडच्या पयलेंच जेवीचें म्हूण ना. आनी घरांत गम्मात. फुलां विकल्ल्या आनी मिल्लांत मेळिल्ल्या पयशांनी माय आनी म्हाका जायत्यो वस्तू हाडटली. टीव्ही हाडटली. नातालां फेस्तांक नवे वस्तूर हाडटली. बाब आसल्यार फुलां काट्यारच वचोन पयशे व्हरतलो. आनी कसलेचे उपद्र नात. भोगलें म्हाका. मायक हें समजना कित्याक. ना तर ती रडटा कित्याक. घरा कोणीय आयल्यारय माय रडटली. म्हाका करकरे जातलें. बाब मेल्ल्या कांय 4 दिसां उपरांतली गजाल. हांव बातेण्या मुट्यान पिकोवंक दवरिल्लो आंबो सोदताना सोऱ्याचें पायंट म्हाका मेळ्ळें. बाब राती येताना सोरो हाडून बातेण्या मुट्यान दवरता आनी मोद्यानेर मुतोंक उठिल्लो सयत पियोन येता म्हूण मायन सांगचें आसलें. हो भोवश्या मरच्या पयलें बाबान हाडून दवरिल्लो सोरो जायजे. हांवें बोतलेची गुर्दी काडून वास पळयलो. तो सोरो फुलां झाडांच्या तेला परीस घाण येतालो. सोरो इतलो घाण येता तरी बाब पियेतालो गाय. आसेत कोण ना. गुर्दी तशीच घालून बोतल हाडून हांव माये कडेन हाडली. माय आंगणान बसून सारणीक ईड करताली. म्हज्या हातांतली बोतल पळोवन माय सगळीच घाबरली.
बोतल आनिकी म्हज्या हातांत आसतनाच मायन खंय मेळ्ळी गो तुका ही म्हूण आकांतान विचारलें. हांवें बोतल खंय मेळ्ळें म्हूण सांगलें. हांवें कितली सोदलें रे मेळ्ळी ना. ताणें पिवन खंय दवरली कोण ना. म्हाका तुका मेळ्ळी सांग. म्हळें मायन बोतल हातांतली ओडून घेतना. मायन आमसोरान बोतलेची गुड्डी काडली, भितरली घाण पळयली. सोऱ्या समेत उक्ती बोतल घरा फाटल्या पोल्लाक उडयली. पोल्लान पावसाचें उदक जमल्लें. बोतल तातूंत बुडोवन गेली. पेच्चा, बातेण्या मुठ्यान सोऱ्याची बोतल मेळिल्ली गजाल कोणायकी सांगनाका, म्हळें मायन. दुसऱ्या दिसा पोल्ल्यांतल्या उदकान मानके मोरोन उपेताले. हप्त्याच्या मिसा गेल्ले कडेन माय आनी बा सांगाता हांव बाबाच्या पोंडा कडेन गेल्लीं. माय रडोंक ना. त्या उपरांत माय रडाना. बाब मेल्लो बरें जालें.